नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 2070 मेरेन भारत कार्बन विरयत करपाची सरकाराची मोख. सौर उर्जा, बायो फ्युएलाचो उपयोग वाडपाच्या नजरेंतल्यान सरकारान घेतल्यात म्हत्वाचे थाराव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी इंडिया एनर्जी विकाचे उक्तावण. मडगांवां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज सभा. 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री करतले संबोधीत. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत रेल्वेची येरादारी करपी धरले 2 ट्रक. मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन सोमारा पुलिसांची कारवाय. लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग करतले स्थापन. मुख्यमंत्र्याचे एसटी आंदोलक शिष्टमंडळाक तोंडी आश्वासन. आंदोलन तात्पुरते स्थगीत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान विधानसभेत बोवाळ. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान लावन धरिल्लो विशय. धिल्लत खून प्रकरणात दुबावितांक 10 दिसाची पुलीस बंदखण. पुलीस तिसऱ्या दुबाविताच्या सोदात. आणि आता खबरो विस्तारात. 2070 मेरेन भारत पुराय प्रदूषण नाशिल्ल्या उर्जेचो वापर करतलो. शाश्वत उर्जेत भारत येता त्या कांय वर्सांत $67 बिलियन गुंतवणूक करपाक आसा. भारताच्या उर्जेची मागणी 2045 वर्सा मेरेन डबल जातली आणि परवडी उर्जा मेळोवपा खातीर भारत देश धडपड करता अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगलें. Major challenges in the energy sector is to simultaneously address issues of availability, affordability and sustainability whilst prioritizing energy security. Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है. हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है. हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है. आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है. हमने 2030 तक
भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा। दक्षिण गोंयांत पहिल्याच फावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जाता। मडगांवां कदंबा बस स्टँडाचेर विकसीत भारत यात्रेच्या सभेक सुमार 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधीत करतले। दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नजरेंतल्यानूय तितलीच म्हत्वाची आसा। लोकसभा वेंचणुकेंत ह्या फावट दोनूय सिटां भाजपूच जिखतली असो विश्वास लेगीत मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे फुडारी उलोवन दाखयतात। ताका लागूनच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही सभा राजकीय नजरेंतल्यान दक्षिण गोंयची म्हत्वाची सभा थारतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची पहिलीच रॅली दक्षिण गोंयांत जाता। दक्षिण गोंयची ही तांची पहिली रॅली। विकसीत भारत ह्या रॅलीक प्रधानमंत्री संबोधीत करतले आनी हाका लागून प्रशासनान हांगा चोख बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। हांगा जवळ जवळ 3,000 पुलीस गोवा पुलिसाचे हे हांगा दवरिल्ले आसा सेक्युरिटी। हाका लागून त्याच भायर CRPFच्यो 4 कंपनी दवरिल्ले आसात। SPS तेही आसात। त्याच बरोबर हांगा प्रायवेट सेक्युरिटी भितर जो माटवां भितर आसा थंय प्रायवेट सेक्युरिटी दवरिल्ली आसा। प्रशासन सगळे तयार हांगा लक्ष दिवन आसा। प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काल रातीच्यान हांगा आपले पळोवन निरीक्षण करताले आनी तांचे बारीक बारीक लक्ष आसा। त्याच भायर ट्रॅफिक पुलिसांनी आपलो वेगळो फौज जी आसा ती भायर दवरिल्ली आसा रस्त्यार ट्रॅफिक सांबाळपाक। कांय कडेन ट्रॅफिक डायव्हर्जन केल्लें आसा। चडशे ट्रॅफिक डायव्हर्जन आसा तें आल्लेमच्यान वतलें। फातोड्डा पुलीस स्टेशना कडल्यान आल्लेम राया अशें साकून एअरपोर्टार वचपाची केला। त्याच बरोबर हे सायडी नॅशनल हायवे वयल्यान वेस्टर्न बायपासाचेर ट्रॅफिक डायवर्ट केला। हो जो मेन रोड आसा KTCचो हो रोड पूर्ण बंद उरतलो आनी थोड्या वेळान म्हणजे बरोबर 2 सुमार प्रधानमंत्रीचें हांगा आगमन जातलें। 2:45 रॅली चालू जातली आनी ताजे नंतर ते म्हणसर हो रोड बंद आसतलो। KTC बस स्टँडाचो मुवमेंट आसा जेन्ना पुलीस सांगतले म्हणजे प्रधानमंत्री येवपाचो टायम आसा तो KTC बस स्टँडाचो मुवमेंट बंद केल्लो वतलो आनी ताजे जाग्यार बोड्डा आल्लेम सर्कल हांगच्यान बसी डायवर्ट केल्ल्यो वतल्यो। त्याच बरोबर नुवेच्यान बसी डायवर्ट केल्ल्यो वतल्यो। लोकांची रीक आतां येवपाक सुरू जाल्ली आसा प्रोग्रामाक लागून। आतांच लोक हांगा पाविल्ले आसात आनी बरोबर हो प्रोग्राम प्रधानमंत्री हांगा जेन्ना 2:45 पावतले आनी 2:45 ते रॅली स्टार्ट करतले 4 हांगा रॅली काबार जातली। दक्षिण गोंय प्रशासनान खबरदारीचो उपाय म्हूण ह्या हाच्या KTC बस स्टँडाच्या सद्या आशिल्ल्या जंय रॅली जावपाची आसा थंयच्या 5 किलोमिटराच्या फेरीवेरा भितर एअर एक्टिविटी बंद केल्ली आसा। त्याच बरोबर होलसेल फिश मार्केट आसा तेंय बंद दवरिल्लें आसा आनी हांगा जी सायडीची दुकानां आसात तीं बंद आसतलीं। दक्षिण गोंयच्यान गोमंतक TV खातीर हांव गौरव ग्रोम मलकाडेकर। दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन पुलिसांनी सोमारा ही कारवाय केली। रेल्वे सयत ट्रक जप्त करून 2 ड्रायव्हरांक अटक केल्या। मिनरल एक्टा खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला। रेल्वेची बेकायदेशीरपणान येरादारी करपाच्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय केल्या। दिवचल पुलिशेन केल्ले कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। ह्या ट्रका सयत रेंव जप्त केली तशेंच दोनूय ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत्तरी तालुक्यांत रावपी रघुवीर वेंगुर्लेकर आनी कर्नाटकांतलो युवराज लमाणी अशी अटक केल्ल्या ड्रायव्हरांची नांवां आसात।
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण घाडी आणि हेर पोलिसांनी सोमारा मुळगावा पार जंक्शनाकडे ही कारवाई केली. ह्या प्रकरणात पोलिसेन मिनरल ॲक्टाखाला गुन्ह्याव नोंद करून फुडलो तपास हातात घेतला. मजगती दिवचल तालुक्यात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी जाता असो एक दुबाव आसा. 15 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक दिवचल पुलिशेन वाळशी वाठारात केल्ले एक कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरिल्ले. ह्या प्रकरणात ट्रक आणि रेव जप्त करून पुलिसांनी 6 ड्रायव्हरांक अटक केली. ताचे उपरांत 15 दिसांनी आनीक एक कारवाय जाल्ल्यान दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी जाता ह्या दुबावाक बळकटी मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाचे मुख्यमंत्र्याचे तोंडी आश्वासना उपरांत आंदोलन तात्पुरते स्थगीत जालेले आसा. दिसभर पणजे रस्त्यार राजकीय आरक्षणा खातीर आंदोलन केले उपरांत सांजे मुख्यमंत्री आंदोलक शिष्टमंडळाक मेळ्ळो. त्या पयलीं सकाळीं विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडयल्ले. राजकीय आरक्षणाची मागणी घेवन विधानसभेचेर मोर्चा घेवन वचपी एसटी समाजाचो मोर्चा पुलिशेन पणजे क्रांती सर्कला कडेनूच आडयलो. मुख्यमंत्र्यान एसटी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांक उलोवपा खातीर आपयल्ले, पूण लोकांनी वचपाक न्हयकार दिलो. मुख्यमंत्र्यानूच आपल्या म्हऱ्यान येवन उलोवचें अशी मागणी तांणी केली. सांजे वेळा कांय विरोधी आमदारांनी येवन तांच्या आंदोलनाक तेंको दिलो. उपरांत सांजे वेळा विधानसभेत हो विशय बरोच गाजलो. जशी सांज जाली मुख्यमंत्र्याच्या तोंडी आश्वासनाचेर आंदोलन शेळेलें आनी एसटी समाजान आपलो मोर्चा तात्पुरतो स्थगीत केलो. हांवें तांकां एक्सिडेंट दिला ते म्हाका मेळपाक येयल्ले. तांची फायल एक्सिडेंट पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन. थंयच्यान ती RBI कडेन येवपाक जाय आनी RBIच्यान होम मिनिस्ट्रीचो एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. म्हाका कॉन्फिडन्सली एफर्ट्स आसा. पयलीं गेला तेन्नाय हांव होम मिनिस्टरा कडेन उलयला की आमकां डिलिमिटेशन कमिशन कडेन फॉर्म करून तांकां 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय. आमचें मत क्लियर आसा, तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर. सो त्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा. थोडोसो प्रोसिजरल डिले जो जाता हांवें सांगला टील डॅट म्हणजे शेनवार दीस पर्यंत एखाद्या वेळी डिलिमिटेशन कमिशन करपाची फुडें गेली फायल आनी बाकीचो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार म्हाका तो सांगपाक मेळटा. हांवें टेकन अ टायम. हांवें म्हणलें फाल्यां म्हणटा फाल्यांचो टायम टेबल सगळो शिफ्ट जाल्लो सॅटर्डे. सो दॅट सॅटर्डे हांवें तेजेर आन्सर करतलो पयलीं. तेन्ना फॅक्च्युअल पोजिशन कितें आसा म्हणजे बाबा RBI कडेन आहा, होम मिनिस्ट्री कडेन होम मिनिस्ट्रीच्यान परत डिलिमिटेशन काडपाक पावलें. सो लोकसभे पयलीं लोकसभेच्या पयलीं आमचे 100% प्रयत्न आहे की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि आणि ह्या ओल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओली जाता मगो ती. पळय पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका?
ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूर्ण तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची किती जबाबदारी असा काय ना. एकटो सरकार कायच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे किती करत तर आम्ही? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारादारांनी कचरो व्हरपाक येऊन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आम्हीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारखे तुझे चुकता आमचेच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उभे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान लना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकार. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. सभापती रमेश तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन हो विशय बरोच लावन धरलो खरो, पूण ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हो योग्य फोरम नाशिल्ल्याचें सांगून मुखेलमंत्र्यान ताचेर चर्चा करप टाळून दिलें. आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो अरे तुवें एक्युजिशन केले की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लाख ऑफ रुपीज रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय when there are serious allegations made of corruption on स्पीकर सर तेका राइट फोरम आसा तेनी राइट फोरमाचेर विचारून This is the forum. अरे स्पीकर सर which are the forum? अरे स्पीकर सर this is a very serious issue. जे प्रश्न तुवें मांडलेले स्पीकर सर ऑफ करप्शन एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला तुम्ही जेन्ना हे करप्शनाचो इशू हो इशू डिस्कस जावपाक जाय स्पीकर सर हो इशू जो करप्शनाचो जे इशू करप्शनाचो जाता हेजे डिस्कशन जावपाक जाय स्पीकर सर हेजे डिस्कशन जावपाक जाय तुवें एलिगेशन केला तुवें जेन्ना एलिगेशन केले or discuss the question number 1 that speaker sir there has to be a discussion question number 1 discussion zada allegation zada there has to be a discussion 1b स्पीकर सर अरे स्पीकर सर हे किती कॉम्प्युटर शीट अरे स्पीकर सर that means what you said was not true speaker sir this is an insult to you speaker sir this is an insult to you speaker sir oh ek insult तुका कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय दाखा जाल्ले म्हाका दिसता हे प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले जेन्ना जायना हाव why विरोधी पक्ष नेते will you make a statement speaker sir will the chief minister make a statement स्पीकर सर you make a statement speaker sir will you make a statement speaker sir there are serious जे स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर एक एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला. दिल्लन खून प्रकरणात कोर्टान दुबावितांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायली. मार्रा पिळण खून प्रकरणात दुबावित जितेंद्र साहू आणि नीतू राहुजा हांकां वाशीम मुंबयच्यान अटक करून गोंयां हाडली. त्या उपरांत तांकां कोर्टान हजर केली. कोर्टान दोगांकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. NS दिल्लोन आसात तांचे खंय तरी दुबावित
मृत्यू जाले. पर्वरी पुलीस घटनास्थळी पावतकच ह्या सगळ्याचेर तपास करतकूच अशी गजाल भायर सरली ती म्हटल्यार शेनवारा राती NS धिल्लोन हाका रातच्या वेळार 2 जाण मेळपाक आयिल्ले. ते म्हटल्यार एक जो चेडो आसा जो 32 वर्सांचो जितेंद्र साहू आनी एक चेडू जे 22 वर्सांचे नीतू राहुजा. ह्या दोगांयका खंय तरी NS धिल्लोन हांकां आपल्या विलाचेर आपयिल्ले. तांकां हाडपी एक फॉर्च्युनर कार जी वापरलेली ह्या दोगांयका घेवन हाडपी विलाचेर कुणाल जेन्ना ही दोगांय NS धिल्लोन हांच्या विलाचेर पावली तेन्ना खंय तरी जी नीतू राहुजा आसा तिणें अशी कबुली दिली की NS धिल्लोन जी आसा जे नीतूचेर खंय तरी जबरदस्ती करपाचो प्रयत्न केलो. पर्वरी पुलिसांनी क्रायम ब्रांच वासी नवी मुंबय हांगासरल्या पुलिसांक कळोवन तेंच्यांनी जी आरोपी आसा हांकां डिटेन केले आनी आयज सोमारा पर्वरी पुलिसांनी गोंयच्यान मुंबय वचून ह्या दोनी आरोपींक पर्वरी पुलीस स्टेशनार हाडले. त्याच नंतर आयज तेंची मेडिकल करतकूच आयज म्हापसा JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले आनी जजान तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा. ह्या सगळ्यात जी फॉर्च्युनर कार आनी जे कॅश जे आशिल्ले 47 lakhs 85,000 हे जे कॅश जे आसा ते पुलिसांनी जप्त केल्ले आसा. त्याच बरोबर जे NS धिल्लोनाचे ज्वेलरीज जे आसा सरपळी कडा आनी तेंचो म्हागडो मोबायल हे सुद्दां आरोपी कडल्यान जप्त केल्ले आसा. ह्या 10 दिसाच्या रिमांडा भितर पर्वरी पुलीस जे कोणी तपास जे करतले तेंच्या कडल्यान आमी ह्या केसी फाटली जी म्हायती आसा ती घेयत रावतली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर. वाळपय नगरपालिका प्रभाग 10 उदकाची मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान सोमारच्यान शेकड्यांनी उदक व्हांवून फुकट गेले. सोमार सावन फुटिल्ल्यान पायपलायनी कडेन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केला. एके वटेन लोकांक उदक मेळना, दुसरे वटेन पायपलायन फुटून घसघशीत उदक व्हांवता. देखून उदका स्रोत खात्यान हाचेर लक्ष दिवन पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आमकां खबर आसा की उदक हे आमच्या खातीर कितलें गरजेचें आसा. सकाळी जर उठून जर नळां उदक ना जाल्यार आमची सगळींच कामां उरता. मात जेन्ना उदक वाया वयता तेन्ना खूब अशें वायट दिसता की बेश्टेच हें उदक कित्याक वाया वयता. कित्याक कितलेशे गांवांनी उदकाची खूब कमतरता आसा आनी लोकांक उदका खातीर तळमळचें पडटा. पूण आमी आतां आसा जी वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांतली प्रभाग 10 ह्या वॉर्डान आसा आनी हांगासर मोठे जी मुख्य जलवाहिनी आसा ही फुटलेली आसा आनी हजारो लिटर उदक वाया वयता. ही जी जलवाहिनी आसा तिका खूब दीस जाले मातशी गळटी आसलेली आनी मातशे प्रमाणान उदक वयतालें. पूण कालच्यान ही मोठ्या प्रमाणान ती फुटलेली आसा आनी आमकां दिसता की कितलेशे उदक हे वाया गेलेले आसा. हो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य आसा आनी लोकांची येता वयता लोक हांगासर येता वयता. पूण कोणीच अजून हेची कंप्लेंट दिवना अशें कळटा. कित्याक हांगासर घरां बी आसा आनी लोक बी हांगासर रावता पूण येता वयता लोक वयता. पूण अजुनूय तेजी कंप्लेंट दिवना. हें खूब मोठी वायट गजाल आसा. कित्याक अशे प्रमाणान उदक वाया वचप हें खूब वायट बरें दिसना की आमकां जेन्ना पिवपाक उदक मेळना आनी अशेंच उदक जें वेस्ट जाता. ही जी जलवाहिनी आसा तेजी बेश्टेच उदक वयता आनी ते पळय आमकां दिसता की अशेंच उदक हें सकयल अशें वयता आनी सकयल जी न्हंय आसा तितून तें उदक मिक्स जाल्लेलें आसा. बेगींतल्यान बेगीन जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी ही दुरुस्ती करपाची अशी मागणी हांगाचे थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी केलेली आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. सरकाराच्या देवदर्शन येवजणे वरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक वचपाक सरकार तांकां व्हरपाक जमना. मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा आनी हाका लागूनच विश्वजीत खरो विकास पुरूश अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हाणें केलां. देशभरात रामराज्याचे उलोवप चल्लां मात गोंयांतली देवळां आनी दायज धार्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान सरकाराच्या सभाघरांत विधानसभेत केलो. रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आतां हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात.
20 कोटी रुपया जाले 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंड इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य हें आतां? स्पीकर सर, जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपल्या रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुष म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें चल्ला? खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. हें कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा, एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येते म्हणलें जालें, थंय एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. तर हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. साहेब 2 दीस जाले आमी एक सस्पिशियस गाडी ट्रेस करीत आसा. ही गाडी परत वास्को, पणजी, मडगांव, काणकोण गांवांत जंगलान भोंवत आसा.